न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आज आयल्या ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टींग 39% जाता म्हणून. सो मातशें आमकां खटकलें, कित्याक सद्या आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता एवरी डे. जूनाच्यान 11 जूनाच्यान आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता. काल पासून आमचें रिपोर्टींग 99.19% जाला. आणि हे क्रेडीट या 99% हाजे सगळे आमच्या EDI, आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता. आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टींग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणी सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता हे म्हाका बरोबर दिसना. म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. आमकां टोटल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ह्या वर्सा 24-25 18,78,00,000 सँक्शन जाल्या. तातूंत स्टेट गव्हर्मेंट शेअर आसतलो 10,99,99,00,000. तर टोटल ह्या वर्सा 29,78,00,000 आमकां मेळटले मिड डे मिलाक. स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8,48,00,000. सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38,27,00,000 रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 7,07,44,00,000 ऑलरेडी आयिल्लो आसा. तो 13 जुनाक आयलो. आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंटूय आमकां गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट, तो 7,44,00,000 आयले आनी तो 25 जुलैक आमकां पावलो. सो आतां आमचे तिसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाचे प्रपोजलूय आमचे गेल्ले आसा. तेन्ना आमची इन्स्ट्रक्शन आसा हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आनी एका टिचराक ते टेस्ट करपाक जाय, क्वॉन्टिटी सफिशियंट आसा काय ना ते पळोवपाक जाय. त्या भायर एक मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसता, बील पासून आमी सँक्शन करता आसतना PTAन सर्टिफाय केल्लें आसपाक जाय. सो PTA एका मेंबरान थंय येवन तो मिड डे मील टेस्ट करपाक जाय.